बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसूं. बाबडिलो जेजू संवसारांत आयलो बापाचो संदेश परगटूंक आनी आपली जबाबदारी हांगासर पाळटा आसतना आपलो भौशीक वावर करतना ताणें बापाचो मोग परगट आयलो. हेंच करूंक जेजू आयज आमकां हुस्कायता. ताची देख आमी घेवंक आनी ताचे भाशेन आमी चलूंक दर एकल्याक आमकां बळ आनी कृपा मागुया. आमी ह्या दिसांनी मागोत आयल्या आनी आमी जाणा गोंयांत कालच्या दिसा 3 केसी असल्यो कोरोना वायरस हाका ह्यो पॉझिटीव मेळ्ळ्या. आमी मागुया आमकां राखूंक सांबाळूंक त्या दुयेंसांतली आनी जांकां दुयेंतीची सेवा करूंक आपयल्यांत तांकां अदीक बळ आनी कृपा मागुया. निमिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचे एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सरपरिगा देवाक आनी तुमकां बाबा बडिलो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच वार मरे सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बडिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोड परिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. कोण वळे बापा तुजी काकलूत आनी आमी खालतेपणी मागता. प्राचिता वरवीं आमकां नितोळ कर आनी बऱ्या कर्म्यांनी आमचें जिवीत सफळ करूंक आमकां शिकय. खऱ्या मनान तुजे कायदे पाळूंक आमकां आदार दी आनी वाटेर कसलेंच आडखडीक सांपडनासतना पासकांची परब समारंभूंक आमकां पावय. आमच्या समेया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, चल देव आतां, कित्याक इजिप्तांतली तुवें भायर काडली ते तुजे पोरचेन पातक केला. हांवें तांकां वाट नेमून दिल्ली ती तांणी रोकडीच सोडली. कोडयलोल्या भांगाराचो एक पाडकुलो करून ताचे मुखार ती शाश्टांगी पडली आनी ताका बोजून तांणी ताका योदनाच्यो बोलयो भेटयल्यो. तांणी म्हणलें, इस्रायेला हो आसा तुजो देव. ताणेंच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यांत. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, ही पोरजां निबोर मानेची म्हूण म्हाका बरें गमून आयलें. म्हाका सोड आतां. म्हजो राग तांचेर जळटलो आनी तांचो हांव भस्म करतलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. पूण मोइजेसान सर्वेस्परा आपल्या देवाक तोंड करपाक ताका अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा
तुज्या बावळ्याचे पोदवेन आनी हाताच्या बोळान तुवें तुजे पोरजेक इजिप्टांतली भायर काडून हाडली. तर कित्याक म्हूण आतां तुजो राग तिचेर जोळूंक दितलोय? तांचो घात घेवपाक दोंगराचेर ती मोरून वचपाक आनी प्रितुमेली तांकां नाच करपाक ताणें तांकां भायर काडून हाडली. अशें तूं इजिप्तकारांक म्हणूंक दितलोय? तुजो जोळटो राग न्हिवूं दी, तोंड जा आनी तुजे पोरजेचेर हें नोस्ट येवंक दिवं नाका. आब्राहाम, इजाक आनी जाकोब तुज्या चाकरांचो उगडास कर. तांकां तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन अशी भास दिल्ली. मळबाच्या नोकेत्रां परी हांव तुमची सोसोत वाडयतलों आनी हो तुमकां हांवें बासायल्ल्या तो सगलो देस तुमचे सोस्तीक दितलो आनी ती तो सदांकाल आपलें दायज कशें भोगतली. आनी सर्वेस्पर थोंड जालो आनी जें तो आपले पोरजेचेर नोस्ट हाडूंक सोदतालो तें ताणें सोडून दिलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. जबाब: तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. होरे भाशी तांणी एक पाडकुलो घडलो. कडयलोल्या भांगाराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेमोंत देवाक सोडून तोंड खातोल्या बैलाची ताणें मुर्ती दवरली. जबाब: तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत ताणें केल्ली वर्ती कर्तुत्वां कानाच्या देसांत नवलां विजमिता. तांबड्या दर्यांत अजापाचे चमत्कार. तरी देवाक आपल्या तारकाक ती विसरली. जबाब: तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून तो तांचो नास करूंक येवजितालो, पूण भस्म करूंक आयतो जाल्लो राग पेल्यान काडच्याक तांचे खातीर विनोती करूंक ताचे मुखार उबो जालो मोइजेस ताणें विचून काडलोलो. जबाब: तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवताच तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवांव पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून जुदेवांक म्हळें, हांवूच म्हजे विशीं गवाय दीन जाल्यार म्हजी गवायकी नीज न्हय. म्हजे विशीं गवाय दितलो दुसरो कोण आसा, आनी जी गवाय तो म्हजे विशीं दिता ती नीज म्हूण हांव जाणो. तुमी तुमचे निरोप्यांक जुवांवाशी पाठयले आनी ताणें स्वता विशीं गवाय दिली. हांव मनशाचे गवायकेचेर दवरलोलो ना, पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या थारोणा पासत उलयलां. जो हांव एक जोळटो आनी लोकलोकीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इल्लो वेळ मुरगटूंक तुमकां बरें दिसलें.
पूण म्हाका आसा ती गोवाय जोमाचे गोवायके परस व्हड. जीं कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्यांत हांव करता तींच कामां बापान म्हाका पाठयलां म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात. आनी म्हाका पाठयलोल्या बापानूच म्हजे विशीं गोवाय दिल्या. ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना, ताचें रुपूय तुमी कदींच पळोवंक ना, आनी ताचो शब्द तुमचे सवें रिगूंक ना. कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी विस्वास ठेविनात. शास्त्र लिखितान सासणाचें जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीत घालून वाचतात. खरें म्हळ्यार तींच म्हजे विशीं साक्षी दितात. तरी पूण तुमकां जिवीत मेळच्याक म्हजेशी येवंक तुमी राजी नात. मनशाचो जो मान म्हाका मेळत ताची हांव पर्वा करिना, पूण हांव तुमकां पक्की वळखतां. देवाचो मोग तुमचे सवें नाच. म्हज्या बापाची नांवी हांव आयलां आनी तुमी म्हाका मानून घेनात. दुसरो कोण आपल्याच नांवान आयलो तर ताका तुमी मानून घेतल्यात. तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत? कित्याक म्हळ्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खोशी जातात. पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी पर्वा करिनात. बापा मुखार हांव तुमकां लावन दितलो म्हूण समजूं नाकात. मोइजेसाचेर तुमी विस्वास दवरतात तर तोच मोइजेस तुमकां लावन दितलो. तुमी मोइजेसाचेर विस्वास दवरलो जाल्यार म्हजेरूय विस्वास दवरतल्यात आसल्यात, कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां. पूण ताचे बरोवपाचो तुमकां विस्वास ना जाल्यार म्हज्या उतरांचो कसो म्हूण तुमकां विस्वास आसूं येत? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. बाबा भयणीनो, एक दीस एका गांवांत एक जमात आसली आनी जमातीक जायते जाण व्हड व्हड मनीस येवचे आसले. आनी हे वेगवेगळ्या गांवचे दुसऱ्यो भासो उलोवपी आनी हे जमातीक ते आयले तेन्ना थंय एक भिकारी बसून आसलो. आनी हो भिकारी आपलो हात फुडें काडून भीक मागतालो. आनी एक एकलो थंयसान पासर जातना ताका कितें तरी भिक्षा घालून वताले. जरी तर तांकां ताची भास समजनासली, फकत ताचो हात फुडें काडला तो समजून ताका ते कितें तरी घालताले. आनी पयस रावन एकलो पळयतालो तो आपलेच मनांत म्हणटालो, ह्या भिकाऱ्यान फकत हात वयर काडला, ताणें मागूंक ना, तो उतरां उलोवंक ना, पूण एक एकल्यान आपल्या काळजांतल्यान दया ताची धरून ताका भिक्षा घातली. एक एकल्यान आपलो एके भाशेन एग्जाम्पल दुसऱ्यांक दिलो. आनी अशें बरी करणी करूंक न्हयच फकत भाशेची गरज, न्हयच फकत मनशाक समजूची गरज, पूण काळजाची खोलायेंतल्यान वळखूंक आनी ताची गरज पळोवन ताका दिवप आनी असलो एक एग्जाम्पल सोडप हें ताका गमलें. आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां उगडास करता आनी म्हणटा, जीं कामां बापान म्हाका संपादून दिल्यांत हांव करता तींच कामां बापान म्हाका पाठयलां म्हूण म्हजे विशीं गवायकी दितात. जें कितें जेजू करतालो तें बापाक एके भाशेन गवायकी दितालो. बापान ताका धाडलां म्हूण गवायकी दितालो. ताच्या कामां वरवीं, ताच्या वावरा वरवीं तो देवा कडसून आयला म्हूण गमून येतालें. जिवितान एक असलें उदाहरण दिवप आनी आपल्या जिवितांतल्यान उदाहरणांतल्यान दुसऱ्याक देवाचें हाडप ही एक व्हडांतली व्हड करणी. W.J. थॉम्स हो अशें म्हणटालो, बी केअरफूल, यू मे बी दी ओन्ली बायबल समवन एवर रिड्स. तुजें जिवीत जायत कडेन एक पवित्र पुस्तक कशें दुसरो
हें वाचता आनी देवाक लागीं सरता तसलें. आयज दर एकल्याक आमकां जेजू आपयता आमच्या जिवितांतल्यान असले एग्जाम्पल दिवंक. ह्या दिसांनी आमी जाणाव जायतो लोक कश्टवता तांकां इलाज दिता. हो इलाज दिवपी जावं दोतोर नर्सी वॉलंटियर्स ते एकेच भाशेचे न्हय, एकेच जातीचे न्हय, एकूच भास उलयता तसले न्हय, पूण काळजाचे दोळ्याडाय दाखोवन काळजांत ताणो मोग दाखोवन ती सेवा करता. उरलेले सगळे फाटीं उरता, फकत तांच्या मोगाची खोर्नी दिसून येता. बाबडीनो, हो तांच्या जिवितांतल्यान दिल्लो एग्जाम्पल आमकां उगडास करता. ती कोणूय तो देव तांचो जावं, पूण देवाक ती साक्षी दिता. आयज दर एकल्याक जेजू आमकां हेंच करून मागता, आमी आमच्या जिवितांतल्यान त्याच देवाक साक्षी दिवंक आनी आमच्या जिवितांत देवाक लागीं सरून जेजूक लागीं सरून आमी हें आमकां ताची स्फूर्त घेवंक. तर हेंच मनान धरून जें कितें आमी करता तें दुसऱ्याक जेजू सशी व्हरूंक आमकां आदार जावं. Suka fula koshtakate, etzamgele jirevate, atabapa betuntuka, unyarani soryamanda. Enjeyami somorpita, tetumanungemu agda. Margoreacia masaroktan, mislutungel doyal podan. Sogli sopna gubicitna, itzam gelincinegina, atabapa betuntuka, unyarani soryabanda. म्हज्या बाबा बिणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान पदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सोबेच्या आग्वाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा देवा, आमी तुजीं भुरगीं एकदम ओसोक्त ह्या बलिदाना वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां नितळ कर आनी आमची ओसोकतायेक सदां तुजो बलिश्ट आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व गाड्यांनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे पोरी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराची नवी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेची आली ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोडें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबडताचो गूट परगटुया. सोमिया जेसू आमी हो उंडो खातांव आनी एक काल्सितलें पियेत हांव तितलेय फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती भगेन दोन ऋतान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. बाबा बिडिनो, ह्या दिसांनी जायत्या जाणांक आमच्याच गांवचे बाबा बिणांक येवंक मेळना, मिसांत वांटो घेवंक मेळना. खुशी आसा तरी आसतना तांकां मेळना. आयज खेरीत भाशेन आमच्या गांवच्या सगळ्या बाबा बिणांक पासत मागुया. उदीक करून आमच्या गांवची भुरगीं आसा भुरग्यांचेर आशिर्वाद मागून आनी तशेंच पिडेक लागून कश्ट वता तांचेय पासत मागून जेजून शिकयलेले प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सयस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमुकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर.
देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे विवरून येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरार म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड, Amen. 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 क्रिस्ताची कूड. तांच्या अंतस्करणांत म्हजे कायदे हांव कुंचयतलों. तांच्या काळजांनी हांव ते बरयतलों. हांव जातलों तांचो देव आनी तीं म्हजी पोरजां, म्हणटा सर्वेस्पर. प्रार्थया. काकलूत सरा देवा, जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमी घेतला. ताचे खातीर तुका दिनवासून बरवशान आमी हे मागणें करता. सगळीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमच्या गुन्यांवांचो भार आमचे वयलो काडून आमचीं काळजां चड आनी चड निर्मळ कर. अशें तूं दिताय ती सोडवण व्हडा संतोशान पुर्तेपणी जोडूंक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबडीनो, ह्या दिसांनी ल्हान ल्हान त्याग सॅक्रिफीस आमी करता ते देवाक उबारुया, भेटोवया आनी हे पिडेंतली वाटाय म्हूण मागुया. गोंयांतूय ह्यो केसी सुरू जाल्यो म्हणटच आमी मारयेच्या आदारान, आमचे रमेश सायबिणीच्या आदारान आमकां ह्या पिडेंतली वाटय आनी तेच बरोबर जी कोण इलाज सोदता वो सोद करता हो इलाज मेळोवन घेवंक तांचोय हो सोद बेगानूच जावंक आमी मागुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर भगदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जेजूक आमचे मोगी दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवून चलया आमी परतून घरा. ताच्या मोगाक मोहन शांती कर. जेजूक आमचे मोहने दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवून चलया आमी परतून घरा. ताच्या मोगाक मोहन शांती कर. जेजू चल्लो मोगा रस्त्यार. मोगा रस्तो आमी दर्या. पेल्या चाकरी जेजून केली. पेल्या चाकरी आमी करया. पेल्या चाकरी जेजून केली. पेल्या चाकरी